पळय हे तुमकां कितें आहा हे कुल्ल्यो म्हणटा तांकां व्हडले कुल्ले हे तांकां पळय तांकां सगळीं तांतयां हांव सगळ्या नुस्तेकारांक मागता असले केन्ना तुमी दवरना व्हडले केन्ना सोडपाक जाय. ताका पयशांचें ना पूण जे तिचे तांतयां पळोवन दिसलें की तेका हांव आयज सोडटलो म्हणून. ताळगाव नागाळी वाठारांतले पारंपारीक नुस्तेकार शेखर कुट्टीकर आणि संजय परेरा हांणी टिकाऊ नुस्तेमारीचो आदर्श सांबाळ्ळा. टिकाऊ नुस्तेमारीचो आदर्श सांबाळून ते तांतयां आशिल्ल्या मादी कुल्ल्यांक परत दर्यांत सोडटात. तशेंच आडकून पडपी दर्यांतल्या कांसवांक सोडपाचोय फुडाकार हे नुस्तेकार घेतात. तशेंच जे पारंपारीक नुस्तेकारांचे हक्क आसा ते मेळोवन दिवचे अशी मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केल्या. सारको फॉरस्ट नुस्तेकार न्हू हेजे दोनूच तेणी कामां आसता, नुस्तें धरपाचें आनी नुस्तें सांबाळपाचें. तसोच तो दर्या सांबाळपाक असो आसता. थोडे हे नुस्तेकार आहा बेश्टे पब्लिसिटी शो करपाची. तुमी पळयलां आसतलें जायते इश्यू जाता नुस्तेकारांचे ते बाबतींत ते कांयच उलयना. आतां काल सीएमान एक स्टेटमेंट दिलो फिमेल क्रेप सोडून जाय मेवल्या उपरांत, पूण आमी ते पयलेच सोडटाले. म्हाका एक मेवलेली एकाय मेवलेल्यो तो व्हिडिओ लेगून आमी घातला आनी हांवें सीएमाकूय शेअर केला कित्याक नकत सीएमाक आमच्या ahल्याचे टायम आहा काय मेवपाक पळोवपाक आसूं तेका तर दुसरो तरी कोणें सांगतलो. आनी आमी अशें फिमेल कितें आसता ते सोडटा, आमी टॉर्टॉयस मेवता ते सोडटा, आमकां सी फॉस मेवल्यार ते सोडटा. आनी सी फॉस ह्या दर्यान मेवता गोंयांत पयले 10 वर्सांनी भरपूर मेवताले, एक 50-100 तरी एक सिजनाक मेवता. आतां चुकोन एक मेवल्यार बरो आहा एक सिजन तशें आतां. हांवें आयकलां कितें तिचें मेडिसन करता आनी ताका लागून जायते सी फॉस कमी जाल्लेले आहा. जायते आमकां फीश मेवता पूण अशें दिसता कितें ते फीश जे आमी खावंक जाय ते खाता, विकूंक जाय ते विकता आनी जें कितें सोडपाक जाय आमी तें सोडटा. तें तर आमी तर ह्या टायमार तर आमी तें नुस्तें तर सांबाळना जाल्यार ह्या फुडें आमकां फुडें बीड मेवचो ना. पळय एक आनीक आमी सुनारां म्हणलेली आमी ती सोडटा. मागीर सुनारां तेजी कितें म्हत्व आहा म्हत्व म्हणल्यार व्हडलेशें हें ना तिंगा, पूण कितें आहा तें धाकटें न्हू तें म्हणल्यार तें मार्केटाक तेचो व्हॅल्यू आसना. आनी हांव म्हणटा कितें आहा तें व्हडलें जातकूच म्हाका मेवनाका, व्हडलें जातकूच कोणाकूय तर मेवं. फिशरमॅन आमचे जायते जाणा एक म्हणल्यार कितें आहा एक वाडटा तेजें म्हाज्याक व्हडली जाता ती, पूण येदी तर आमी काडून तें उडयली जाल्यार ती बेश्ट जीव तो बेश्ट वेस्ट जातलो म्हणल्यार आमी तिका सोडटा. इवन आमकां उकीर मेवता. उकिराचें कितें म्हत्व? एक्चुली उकिराचें म्हत्व म्हणल्यार कितें आसता आमी गोंयच्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता कित्याक थोडे जाण नॉक आसतले. हे आमकां आदले जाणटेल्यांक सांगलेलें कितें हे प्रेग्नेंट बायलेक बरें म्हणून, कित्याक तांकां चडशे जेन्ना आमी केन्ना कातरता पळय तेका ब्लड नासना चले तुका वायटूच येता. कित्याक ते कोण फिमेलीक ते भुरग्यांक दुदाकूय मातशें बरें पडटा. देखून आमकां जायते जाण आमचे कडेन मागूंक येता आमी तांकां दिता. म्हाका अशें दिसता एक नुस्तेकार न्हू खरो नुस्तेकार आसता न्हू तो आपूण केन्नाच आपूण पब्लिसिटी करचें ना. तो तुवें पळयलां जायते शेतकार आहा आमचे हे शेतां सांबाळटा आपले पब्लिसिटी करिना. जे मनीस अनपड आसता न्हू आयज सांगता ते अनपड म्हणटा तिका ते पब्लिसिटी करता. आनी आमी असले एवॉर्ड मेळोवपाक जाय म्हण आमी ते फिमेल बीन सोडिना. आमी फिशरमॅन आनी आमच्या बापायन आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलें आहा खंयचें नुस्तें सोडपाक जाय आनी खंयचें नुस्तें सांबाळपाक जाय तें आमकां मेवतलें. 5 मिनटां जरी आमकां अपॉयंटमेंट दी तुका जे इश्यू करता हांव ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे न्हू ते तुज्या फुडल्यान आमी मांडटा. तुमी गेल्ले सीएमाचे फुडें? आमी तेका गेल्ले आमी थिंगासर आनी ऑफिशियल तेका आमी 10 लेटरां केली युनियन थ्रू आमी तेका 10 लेटरां केल्ली. एक सीएमान आमकां एक तर आमकां अपॉयंटमेंट तेणें दिवंक ना. आयज तरी आमी तर आतां 10 फावट आमी तर सीएमाक मागता आमी तुका 10 फावट आमी तुका लेटरां केला ते एक तरी आमची आन्सर दिवंक ना. आयज तरी हांव म्हणटा तूं मिडिया थ्रू तरी आयज आमकां अपॉयंटमेंट दिवचो म्हणून. व्हिडिओ काडलो पूण हो शेअर करचें कारण कितें आहा अशें केन्ना कोन्नासलें तुमी? आमी अशें केन्ना कोन्नासलें.
सीएमान तो हें केल्लो आहा आनी आमी सीएमान एवॉर्ड दिवच्या पयलीं आमी कितलेच सोडलेले आहा आमकडे थोडेच व्हिडिओ आसा कित्याक आमी दर्यान जेन्ना वयता पळय आमी मोबायल यूज करना कितलेच आमी कासो सोडटा कुल्ल्यो सोडटा जायते आमी नुस्तें सोडटा आमी पूण आमकां कितें आमकां तें पब्लिसिटी करपाक नाका तुका 3 म्हयने तुका तिसऱ्यो मेळटले पळय कित्याक आमचे कांपाला वयले मांडवी रिवरान तिसऱ्यो काडटा ते लोक आयज तेंच्यांनी स्वता बॅन केलेले आहा स्वता तेंच्यानी बॅन केल्ले आहा ते आतां बुडना एक फावट तेंची ऑगस्टाची 10 तारीख जाले ते तिसऱ्यो काडना 3 म्हयने ते तिसऱ्यो काडिना कित्याक ते फुडले पिळगेक राखता आयज ते सगळे तर तिसऱ्यो काडून 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 बारीक जे तिसरे आहा पळय तो जीव मोडता आयज पळय मुद्दम तुमी मार्केटान वचून पळयात देखून तुमकां तिसऱ्यो मेळटा जाल्यार आमचे ट्रेडिशनल गोंयचे फिशरमॅन तांणी कितली आमकां म्हायती दिली म्हाका खबर ना की इतली म्हायती आसली म्हूण तर ही म्हायती तुमच्या मुखार दवरपाक आमी आयज स्पेशली हिंगासर येयल्ले ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे नुस्तें ते ह्या दोरयान मारताले आनी कशे पडी ताणें आमकां कितले तरेचे नुस्त्याची खबर सांगली आतां आमच्या भावान सांगलें की तिसऱ्यो ह्योय तिसऱ्यो आमकां फुडाराक येवच्यो ना सारकें न्हू तुवें सांगलां ते तरी तर आमी आतां सांबाळना तेंचेय बारीक बारीक जीव आसता तर ते कांपाल जे चड तिसऱ्यांचे धंदे आसले ते आतां कितले वर्सां जालीं बंद केल्ले आसा जेन्ना सीएमान उलो मारलो की कुल्ल्यो ज्यो तांतयां घालता फिमेल कुल्ल्यो सोडचे म्हूण आनी तशेंच मेलूय सोडच्यो ज्यो तांती आमकां दोळ्यांनी आमची पळयता ती तर आमी पिड्यार केली जाल्यार फुडें पिळगेक म्हणजे ती दर्यानूच हें जावचो ना आणि गोमंतक टीव्ही जे तुमच्या मुखार असले विशू वाटता ते तुम्ही सगळ्यांनी पळोवचे आणि आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक तांकां हक दिवचो जो ते अजुनूय झगडटा त्यांच्या हकाक गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश.